MAPSA Additional Sessions Court has rejected the bail applications of businessmen Saurabh and Gaurav Luthra, who are accused in Birchway Romeo Lane nightclub fire case, which claimed the lives of 25 people. The court, while rejecting the bail applications of Luthra brothers, has observed that granting bail at this juncture would undermine public confidence given the significant loss of life. The MAPSA court agreed with the contentions of the prosecution that the nightclub allegedly operated without a mandatory no objection certificate from the fire department. The court further observed that the upper deck featured a roof made of highly combustible material like dry grass and bamboo, while the basement kitchen, where 20 employees died, had no secondary exit, and Luthra brothers and his partners permitted indoor pyrotechnic fireworks during belly dance performances despite these dangerous conditions. The court has also noted that a new case has been registered against Luthra brothers for alleged forgery of document to obtain trade and excise licenses by using a house number from a different property. The court in the order has emphasized that the investigation is at a crucial and sensitive stage, with the Enforcement Directorate also examining the case. The court concluded that granting bail at this juncture would undermine public confidence given the significant loss of lives and the alleged disregard for public safety. The court has finally denied the bail pleas of Luthra brothers, citing the gravity of the offense and Luthra's position of authority or control over the establishment. The court noted that their status as owners and decision makers placed him on a different footing than subordinate staffs who had previously been granted bail. Luthras have been in judicial custody since December 29, 2025. Mukesh Kumar for Prudent. टोमॅटो म्हणटा त्याचो इशू ग्रामसभेक येतालोच. म्युझिक वाजयता परत ऑल ओव्हर लोकांचे ग्रामस्थकाचे इशू असतात. सो मोठो घेतलेलो हायकोर्टान दखलीची PIL कोण फायल केल्ले आनी त्या प्रमाणे जे PIL फायल जाल्ले पळय त्या प्रमाणे डायरेक्शन आसलें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान. दे ऑन द रेकॉर्ड एफिडेवीट घेतलेली आनी दे वर टोल्ड टू इन्स्टॉल अ डिवायस, मॉनिटरींग कंट्रोल डिवायस. इन द व्यू ऑफ दॅट दीस एक्शन हॅज बीन टेकन. हांव म्हणटा की बरें एक्शन की तेंच्यांनी बरें काम केलां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान. मोर्जी हांगा आसात आनी हाजे फाटल्यान जे पळयतात जाल्यार टोमॅटो जी क्लब आसा गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तेंचेर फायन घातलेले आसा 21 लाखाचे. ही जी कोस्टल बेल्ट आसा टर्टल नेस्टिंगा खातीर आयडेंटिफाय केल्ले आसा. हांगा खंय तरी टर्टल अंडी घालपाक येतात. हाचेर जर पळयत जाल्यार हांगा जे क्लब्स आसात ते खंय तरी लेट नायट म्युझिक वाजयतात म्हणून लोकांचे प्रश्न सुद्दां पंचायतीन येता. 35 टायम राती आनी 35 टायम जे आसात दिसा अशें तांकां मेळून आयला. जे डिवायस हांगा तेंच्यांनी दवरपाक आयल्या जे म्युझिकाचे ते खंय तरी तांकां मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यांनी हेचेर एक्शन घेतलेलें आसा. टोमॅटो जे क्लब आसा ताका खंय तरी 21 लाखाचो जे फायन घातलेले आसा. सद्या ताका शटडावन करपाक आयिल्ले आसात आनी जे 70 टायम तांकां जे वायलेट करतना तांकां मेळ्ळेलें आसा त्या खातीर खंय तरी तांकां ही एक्शन घेतलेली आसा आनी तांची ती सद्या शटडावन करपाक आयिल्ले आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी. जाल्लें कितें आतां सद्या ती स्टोराक काम चालू आसा न्ही. ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट थर्मोकोल तेजेर ते गम लावन ते चिपकोवपा पडटा ताका. करेक्ट. ते तेंच्यांनी कितें केलें ते लायन मरे भायर दवरले दिसता वतान. ते गव्हर्मेंट रिएक्शन जालो आनी उजो पेटलो ताका. भायर पेटिल्लो उजो. हय भायर लागिल्लो मागीर तो एक एक करून भितर सरलो. ते लावन मातशें दवरपा पडटा. वोत चड आसतना ते लावन भितर सरली उदक. ओके. वेल्डिंग काय ना वेल्डिंग खंय ना ताका. वेल्डिंग कांय ना तिका. कितल्याचे लॉस जाला अशें दिसता तुका? 1 लाख 1.5 लाखाची लॉस जाला आसतलें. 1.5 लाख सुमार तितलेंच आनी कांय ना. एक 25 पॅनल कितें गेला ते रिप्लेस करपाचे. काल केरळाच्यान एक भुरग्यांचो ग्रूप येयलो गोंयान एन्जॉयमेंट करपाक. कालूच ते गोंयान पावले आनी सांगोड्डा हांगासर एक हॉटेलान स्टे केली आनी काल तेंच्यांनी सांजचो प्लॅन केलो पुलान देंवपाचो. पुलान देंवले बीन आनी त्याच ग्रुपांतलो एक भुरगो अजय म्हणून तेणें पुलान उडकी मारली आनी सोमतेच पुलान जे टायल्स आसात
खंय तरी तो आदवलो थंय आनी अनकॉन्शियस जालो. जे फ्रेंड्स आहा तेजे तेंच्यांनी हेल्पा खातीर जे हॉटेलाचे स्टाफ आसा तांकां आपयले. हॉटेलाचे स्टाफांनी आनी तेज्या फ्रेंड्सांनी मेळोन ताका वयर काडलो, फर्स्ट एड दिली आनी सोमतोच लागच्या जे प्रायवेट हॉस्पिटल आहा थंय ताका व्हेलो ट्रिटमेंटा खातीर. थंयच्यान सोमतेच ताका म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान रिफर केलो. म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ताका थंय डेड घोशीत केल्लो आसा. आनी ही घटना सालिगांवच्या पुलीस आहात तांकां कळटाच सालिगांव पुलिसाचे स्टाफ ऑन द स्पॉट पावले, पंचनामा बी केल्लो आसा आनी जी डेड बॉडी आसा ती GMCन शिफ्ट केल्ली आसा काल रातीच आनी आयज त्या बॉडीचेर पोस्टमॉर्टम जातलो. तेज्या बगीर फुडलें आमकां जी इन्फॉर्मेशन आहा ती आमकां कळटली. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. आयज खंय इंडिया रेसींग फेस्टिवलचो फॉर्म्युला 4 रेस जावपाची आसा मोपा, तेजे खातीर मोठ्यो मोठ्यो बडायो मारल्यो सरकारान की कशा तरेचे हांगासर लोक येतले कितें येतले. पूण जर हांगासर अरेंजमेंट पळयशात, आमी जर हांगा अरेंजमेंट पळयत जाल्यार पळय पयली रेस, मागीर पयली एक खोड्यो पळोवच्यो पडटा, रब्बर पळोवचें पडटा आनी कसलीच सारकी फेसिलिटी ना. बसपा खातीर खंय हो अरेंजमेंट केल्लो दिसता. हांगासर मिडियाक आपयल्या हो अरेंजमेंट केला बसपा खातीर, हांगाल्यान कांयच दिसना, फक्त हेल्मेटां पळोवपाची दिसता गाडयांची. कोणाक हांगा विचारलें जाल्यार कोणाक कांयच पडलेलें ना. अशें दिसता की खूब लोक बोवाळ मारता की गोंयांत खंय दिल्लीकारांचें राज चलता, तें हांगासर एक पळोवपा मेळटा की गोंया भायल्यान अशा तरेन हांगा लोक येतात आनी जे हांगासरले आमचे मिडिया आसा तांकां हांगासर कांयच वालोर ना काय अशें दिश्टी पडटा. कोण विचारलो जाल्यार कोण उलोवपी ना. हांगासर कवरेजा खातीर आपयला खरें, पूण हांगासर जेन्ना कवरेजाक बसल्या तेन्ना हांगासर कांयच क्लियर व्यू ना. कोणाक विचारलें जाल्यार तांकां कांयच खबर ना. मुखार हाडून अशा तरेच्यो खड्यो आनी रब्बर हाडून उडयल्ले आसा आनी ऑथॉरिटी जी हांगासर आसूंक जाय ती कोणूच ना. अशें दिसता की तांकां एकदां हो करपाक जाय आनी जशे मोठ्यो मोठ्यो बडायो मारलेल्यो सरकारान की बाबा गोंयकारां खातीर कसो फायदेशीर, जाल्यार हो दिसता म्हाका अशा तरेचो फायदो फक्त भायल्या लोकां खातीरूच जाता काय, हो एक मोठो प्रश्न आसा. पळयत जाल्यार हांगासर अरेंजमेंट पळयल्यार आजुनी हांगासर ह्यो खोड्यो आनी अशा तरेचे जे फातर आसा ते पडिल्ले आसा. हांगासर क्रॉस करपाक मेळना खंय जाल्यार कांयच दिसचें ना, फक्त हाडून बसपाक हांगासर बसोन जेवपाचो अरेंजमेंट केला काय, हो एक मोठो प्रश्न आसा. जर ऑथॉरिटी आयकता जाल्यार तेंच्यांनी पळोवचें. जेन्ना अशे तरेचे तुमी परमिशन दिता, जेन्ना लोकल मिडिया आसा तांकां जर तुमी हांगासर दिसता की येवन कवरेज करचे की बाबा गोवा सरकारान कितें केलां आनी कशा तरेचो इव्हेंट जाता, जर हो कवरेज करपाक जाय जाल्यार ती फेसिलिटी सारकी दिवची. बेश्टेच नांवां काडून हांगासर टेंट मारून अशे बेश्टेच आयले म्हणून दाखोवपा खातीर ही करची न्ही. जाल्यार करता जाल्यार तो प्रॉपर अरेंजमेंट करचो, इतलीच सरकारा कडेन मागणी. ऑपरेशन सिंधुरा उपरांत देशातल्या संरक्षण यंत्रणांनी आपल्या क्षमतेचो सगळ्या परिस्थिती खातीर अभ्यास केलो. दाबोळे डिफेन्स एअरपोर्ट आशिल्ल्यान ताचेरूय भर दिलो. मात हो अहवाल वा फायल दाबोळे विमानतळ सिव्हिल एव्हिएशना खातीर बंद करपाचो नाशिल्लो. प्रुडंटाक खासा सुत्रा कडच्यान मेळ्ळ्या ती म्हायती अशी: युद्ध सुरू जालें जाल्यार देशातल्या डिफेन्स एअरपोर्टांचो कसो वापर करप हाचो अभ्यास जालो. ज्या जाग्यांचेर डिफेन्स एअरपोर्ट आनी सिव्हिलियन एअरपोर्ट आसात तांचोय अभ्यास जालो. मोपा आनी दाबोळे हे दोनूय विमानतळ कमी अंतरा भितर आशिल्ल्यान तांचेर विचार जालो. युद्ध जालें जाल्यार संरक्षण यंत्रणा कितले वेळा भितर दाबोळे पुरायपणान ताब्यात घेवंक शकतात हाचो अहवाल तयार जालो. मात हे युद्धाचे वेळार विमानतळ पुरायपणान ताब्यात घेवपाचो कसलोच विचार जालो ना, तशी फायल ना. तेच बरोबर भारतान ऑपरेशन सिंधुरा उपरांत आपली संरक्षण क्षमता वाडोवपाचेर काम सुरू केलां. तातूंत एडिशनल एअरक्राफ्ट घेवप, नवीन एअरक्राफ्ट कॅरियर बांदप हे सगळे उपक्रम चल्ल्यात. मात ताका लागून दाबोळेचो नो टर्म टायम वाडपाक शकता अशें नेव्हीची सुत्रां सांगतात. सध्या दाबोळे सकाळी 8:30 ते 12:30 मेरेन नेव्हीच्यो सॉर्टी चलतात. नवीन विमानां येतकच हो वेळ पावचो ना. ताका लागून नेव्हीक सध्या आसा ताचे परस चड वेळ जाय पडटलो. हो वेळ वाडोवपाचे दिश्टीन कांय पावलां उबारपाक शकतात. मात दाबोळे एअरपोर्ट पुरायपणान डिफेन्साच्या ताब्यांत घेवपाचो प्लान ना. हातूंतल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता: फायल ना. मात एक विमानतळ सरकारा कडेन आसा आनी दुसरो विमानतळ प्रायव्हेट पार्टी कडेन आसा. सद्याच्या कॉम्पिटिशनाच्या युगांत सरकारी कारभार प्रायव्हेट कारभारा मुखार कितलो तोख धरतलो हो प्रश्न मात आसाच.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आम्ही कोणाच्याच दबावाखाला येऊन निर्णय घेना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मिडिया मुखार उलयलो. कमर्शियल आणि सिव्हिल ऑपरेशनाक दाबोळे विमानतळ बंद करपाची फायल केंद्रान पास केल्या म्हूण विरोधकांनी ब्रेस्तारा बोवाळ केल्लो. दाबोळेचेर संकट आयला म्हूण गोंयभरांतले लोक पेटून उठिल्ले. आमदार माविन गुदिनो, आमदार जीत आरोलकरा बरोबर भाजपाच्या हेर राजकारण्यांनी विमानतळ बंद पडपाक दिवचे ना म्हूण आश्वासनाय दिल्ली. आता ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्री स्वता मिडिया कडेन उलयलो. प्रत्येक फावटी इलेक्शन लागीं येयलें काय ना, विरोधकांक कितें तरी इश्यू जाय आसता. दक्षिण गोंयचो जो खासदार थंय गेला पळय न्ही, ते प्रत्येक फावटी भाज्या भायर येता आनी आपलो पॉलिटिकल स्टंट, आपली वेटेज वाडोवपा खातीर कितेंय स्टेटमेंट करता. पार्लमेंट हावसाच्या भायर रावता न्ही. एअरपोर्ट हो नेव्ही आनी पब्लीक ह्या दोनाय खातीर परमनंटली चालू उरतलो. कंटिन्युअसली हो एअरपोर्ट आमी केन्नाच बंद करचे ना. ड्युएल एअरपोर्ट गोवा स्टेटीत चालू उरतले. थोड्या जाणांक कांयच काम ना, दिल्ली बसूनय बी तेच काम करीत आसा, तेंच्यांनी हे बंद निर्णय घेता आसतना कोणाच्या दबावा सकयलचेर येवन डिसिजन घेयना. मजगती मंत्री आमदार माविन गुदिनो आणि राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेठ तानावडेन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगाक केल्ले पत्र प्रुडंटाच्या हाताक लागले. पत्रा वरवीं आमदारांनी राजनाथ सिंगाक घातिल्ली मागणी अशी आसा. दाबोळे राष्ट्रीय विमानतळ गोंयच्या एव्हिएशन नेटवर्काचो एक म्हत्वाचो घटक. दाबोळे विमानतळाचे ऑपरेशन मोपा व्हेले जाल्यार दक्षिण गोंयच्या स्टेक होल्डरां खातीर हे धोक्याचे ठरतले. तांचे अर्थीक स्थिरताये खातीर दाबोळे विमानतळाचेर सध्या चलपी ऑपरेशन्स चालू उरप गरजेचे. गोंय सरकारान लोकांक दिल्ल्या आश्वासनाचेर विमानतळार अजून सगळे ऑपरेशन्स लोकांच्या फावरान चलतात. थळाव्यांचे पोट ह्या विमानतळाच्या माध्यमांतल्यान चलता. अर्थीक नदरेंतल्यान दक्षिण गोंयचो विकास जावचो म्हूण राजकारणी तशेंच थळावे ह्या विमानतळा खातीर आपलो आवाज काडपाक तयार आसात. भारतीय नेव्हीन घातिल्ल्या नोटां बंधनांक लागून दाबोळे विमानतळावेल्यान खुबश्यो फ्लायटी मोपान शिफ्ट जाल्यात. हाचो परिणाम दाबोळच्या रेव्हेन्यू तशेंच इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर पडपाक लागला. दाबोळे विमानतळाचो आनीक विकास जावचो म्हूण आमचो वावर चालूच आसा. ह्या सगळ्या मुद्द्यांचे फाटभुंयेर दाबोळे विमानतळाचेर सध्या चलतले ऑपरेशन चालूच दवरचे म्हूण आमची मागणी. मजगती आमदार संकल्प आमोणकार, आमदार निलेश काब्रालान खासदार विरियातो फेर्नांडीसाच्या विधानावेल्यान फार काढलो. ऑनरेबल माविन गुदिनोचे, रोहन खंवटेचे, तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे हेंच्या लिडरशिपाच्या अंडर हो दाबोळे एअरपोर्ट म्हणटा तो केन्नाच बंद जावपा ना. Captain Virato is aware that you should have bring a document and show that where government has given approval to close the building. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतलोच आयज जे आमी हांगा कंप्लेंट फायल केल्या भितर इतलेंच आहा की तेणे जो बिल्डर आसा, प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा, तेणे 6 मीटर एक्झिस्टिंग रोड हा म्हणून प्लॅनार दाखयला. 6 मीटर आणि 10 मीटर प्रपोज रोड. 10 मीटर प्रपोज रोड जर तो केलो आणि जर जालो इन फ्युचर जाल्यार आमचे कोपेल वयता. इवन 6 मीटर पासून केलो जाल्यार कोपेल डॅमेज जाता. 100 years old कोपेल आहा थंय सामकें टी जंक्शनाचेर एक्झॅक्ट. तुम्ही पावल्यार म्हाका खबर ना ते हेचेर लोकेशनाचेर, बट आमची तुमकां इतली रिक्वेस्ट आहा की थंय वचून तुमी सायड इन्स्पेक्शन करचें. 6 मीटर एक्झिस्टिंग रोड ना, फॉल्स स्टेटमेंट केल्लें आसा. TCPकूय केला, ते प्रोजेक्ट प्रोपोनंट तुमकांय केला. 2 स्विमींग पुलां येता, गांवांत उदकाचो प्रॉब्लम आहा आनी हो प्रोजेक्ट आहा तेजें जें परमिशन आतां काम सद्या चालू आहा हेचें जें परमिशन आहा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ते रिवोक जावपाक जाय. बिकॉज 6 मीटर रोड नासतना तो प्रोजेक्ट सद्याक करता. तियेंत आनीकय जायत्या मेगा प्रकल्पांक मान्यताय मेळ्ळ्या. पंचायतीन पळोवणी करची आनी स्वता कारवाय करची. लोकांचेर रस्त्यार देवपाची पाळी हाडची न्ही. मनोज परबाची शिटकावणी. एवरी टायम वयल्यान येता म्हणून आमी हांगा हें दिवपाक शकना. वयल्यान येता ही एक्सक्यूज आसपाक जायना आनी आमी ती ह्या फुडें हांगा आमी एक्सेप्ट करपाचें ना. ही क्लियर एक तुमकां रिक्वेस्टूय आनी एक मायल्ड एक वॉर्निंगूय की हें तुमी दिवपाचें ना. जे आतां तुमी 70+ प्रोजेक्ट जे दिला तेंचेय तुमी फाल्यां सायड इन्स्पेक्शन करपाक जाय. आमी सगळे आतां ते दीस आमी फूल तुमचे कन्स्ट्रक्शन फायलीची हें मागला, इन्स्पेक्शन ऑलरेडी केल्लें आसा, तेजे RTI मागतले, तेजे डिटेल्सूय घेतले. आनी जर सायड इन्स्पेक्शन ना जाल्यार एवरी प्रोजेक्ट जो तुमी दिला तो आमी बंद उडयतले. फायनली ह्या 6 म्हयन्यान आमी सगळे रिवोक करून घेतलेच एट एनी कॉस्ट. तेतून आनी हें ना, पूण आमकां त्रास दिवच्या परस, लोकांक त्रास दिवच्या परस तुमीच केल्ले बरें, कित्याक तुमकां हांगा आमच्या कामाक लागून आनी गांवांक लागून बसयला. प्रुडंटा खातीर श्याम फडते. The Supreme Court has disposed of as infructuous the special leave petition filed by Congress leader Girish Chorankar pleading to disqualify 10 MLAs who had defected from the Congress party in July 2019 and had joined BJP.
The Supreme Court, while disposing of this SLP, has observed that in view of the fact that during pendency of this petition, fresh elections in the state legislative assembly have taken place, the issue raised in the instant petition have become largely academic. The Supreme Court has further noted that the petitioner has meanwhile filed another SLP wherein similar questions have been raised. The second SLP is filed by Greece, pleading to disqualify G8 MLAs defected from Congress in September 2022, granting liberty to the parties to file counter affidavit and rejoinders. The Supreme Court has fixed hearing on second SLP on 7th April. Mukesh Kumar for Prudent. खण ब्लॉकांची बीड जिखिल्ल्या बिडरांनी DPR सादर केल्लो, मात DPRांतल्यान कांय गजाली द एनर्जी अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूटाचे नदरेक आयिल्ले. ते उपरांत बिडरांक कांय गजाली सादर करूंक निर्देश दिल्ले. मेळटा ते म्हायती प्रमाण द एनर्जी अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हळ्यार टेरीन सादर केल्ल्या DPRांत कांय त्रुटी आसात म्हूण सांगिल्लें. खण खात्यान बिडरांक आयर्न ओर विशीं सविस्तर प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिवंक सांगले. प्रोजेक्ट प्लॅन, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, उदकाचो वांटो आनी कांय तांत्रीक गजालींचेर बोट दवरिल्लें. रिपोर्ट दिवंक 16 फेब्रुवारी निमणी तारीख. ते उपरांत खातें दिल्ल्या DPRा विशीं पडताळणी करतले आनी ऑक्शनाची तारीख थारायतले. 22 मिलियन टन लो ग्रेड आयर्न ओराची पावणी जावपाची. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सीन आतां मायकल लोबोन GSDC चेअरमॅन घेतला. माझे GSDCन कामां ऑलमोस्ट 2015-2014 चालू केली ती कंप्लीट जावूं ना. 1-2 जाल्या पूण मेजर कामां जावूं ना. सो एज रिक्वेस्टेड चेअरमॅन एज ही हॅज टेकन चेअरमॅनशीप ऑफ GSDC टू मेक अ इन्स्पेक्शन, सी वॉट इज द स्टेटस ऑफ माय म्हणजे ते काम जे GSDC एज अ स्पेशल वर्कर, स्पेशल पर्पज व्हेकल केल्ली ती 9 वर्सां 10 वर्सां कामां कंप्लीट जायना आनी तेजे खातीर ताका आपयलो. सो आय मेड हिम विजीट ऑल द प्लेसीस आणि based on that he has given assurance that we will complete at least in the next 1 year at least 2 of the ongoing projects and we will expedite the works of the remaining 2-3 projects which are म्हणजे बंद पडलेले 2019 आणि बाकीचे विषय. 10 वर्सां कामां जावंक ना. त्या म्हणजे बद्दल सगळं दाखयता हांव कितें फुट मारून ट्रिबल आमचे चोबल इंजिन आमचो, ZP आमचो, पंचायत आमची, म्युनिसिपालिटी आमची, आमदार आमचो, CM आमचो, प्रधानमंत्री आमचो, सगळे आमचे. चेअरमॅन न्यू जाल्ल्या कारण GSDC सो ताका व्हरपाक पडलें न्ही. आतां तेणें करून दिता म्हणलें. सो वील फॉलो इट अप. उक्तावण जालें, मात कुडचड्यार हॉस्पिटलांत दोतोर ना. भायले वा खंयचे हाडात आनी भलायकी सेवा सुरू करात म्हूण आमदार निलेश काब्राल मागता. दोतोर आतां एडवर्टायजमेंट काडला. सो थोडे दोतोर येवना. सो दोतोर आमचे गोंयचे ना. सो ताका हांवें ऑनरेबल CMान सांगलां की दोतोर जर गोंयचे ना आनी कोण येवपाक सोदना जाल्यार भायले दोतोर घेवपाचे. ती कितें आहा, लोकांक सेवा दिवपाक जाय. आतां हेल्थ कॅर आनी बाकीचे हॉस्पिटलान भायले दोतोर दिना काय कितें ते दोतोर न्ही. सो गव्हर्मेंटाचो हेतू आहा की गोंयकारांक दिवपाचो. पूण हांगा जर गोंयकारूच जर डॉक्टर येवपाक सोदना आनी भायले येता, सो आय एम व्हेरी ओपन टू CM की दे हॅव टू टेक डॉक्टर्स हू आर फ्रॉम क्वॉलिफायड डॉक्टर्स हू आर फ्रॉम आउटसायड द स्टेट टू गीव हेल्थ कॅर सर्विसीस. आतां जंय प्रायवेट बेनिफिटा खातीर कामां जातात ती पसून व्हडली कामां 280 कोटी. 280 कोटी म्हळ्यार सादें न्ही. 280 कोटीचें काम आनी ते कामाक लोक ओपोज करता कित्याक लोकांक कांय फायदो ना. हाजो अर्थ कितें, हे 280 कोटी कोणाक तरी प्रायवेट बेनिफिटा खातीर सरकार मोडटा. सो सरकाराक म्हजो डायरेक्ट दोश आहा की सरकार लोकां खातीर ना, सरकार आपल्या खातीर आहा. दिसपट्टे वेगवेगळे घोटाळे करपी हो घोटाळीबाज सरकार लोकां खातीर न्ही, स्वता खातीर वावुरता. थळव्यांक नाका आसतना बंदरो कोणाच्या फायद्याक उबारता काय म्हूण विजयाक प्रश्न. स्कॅमां ह्या सरकाराचे कार्यकाळान स्कॅम अ डे सरकार दिसाक एक स्कॅम जाता आनी लोक भायर येतात. लोक भायर येवन पसून सरकार सुदारता कित्याक सरकाराक मत मारिल्लो आहा की आमचे सोडून देर इज नो ऑल्टरनेटीव. टिना फॅक्टर म्हणटा तो अशें तांकां दिसता. हांव मागता लोकां कडेन एकवट, ज्या एकवटान युनिटी मॉलाक ओपोज करता त्या भशेन सगळ्या कडेन गोंयांत लोकांनी उठपाची गरज आहा. जागृत गोंयकार जेन्ना उठटा तेन्ना सरकाराची कशी फुट्टा तें आमी पळयल्लें आसा.
ते पडते जावपाक गरज आहा. येदेशे 2 पयशांच्या कामाक पसून येदो व्हडलो इव्हेंट करतात, येदो व्हडलो 280 कोटीचो प्रोजेक्ट तेन्ना सांगनासतना करपाक लागतात आनी पुलीस प्रोटेक्शन घेवन जेन्ना करूंक लागतात तेन्ना कितें तरी घुसपलां आनी कोणाक खंय तरी गजकरण आहा, खंय तरी स्कॅन्डल आहा, खंय तरी कारस्थान जाल्लें आहा हें सिद्ध जाता. तुमचो सपोर्ट आसतलो फूल तांकां. लोकांक प्रोग्राम आसता. इलेक्ट्रोल रोलाचो जो SIR मागीर फायनल ड्राफ्ट येवपाचो आशिल्लो तो आशिल्लो 14 फेब्रुवारी ह्या दिसा. पूण इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हांणी प्रेस रिलीज केल्या, तशेंच जे कलेक्टर आसा तांच्यांनी प्रेस रिलीज केल्या की तो 14 फेब्रुवारीक न्हय तर तो 21 फेब्रुवारीक फायनल ड्राफ्ट आसा तो येतलो. जी, ज़्यादातर सभी हियरिंग्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और जितने भी हमारे पास नए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन आए थे फॉर्म 6, 7, 8 में वो भी सारे डिस्पोज हो गए हैं. पर क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि हमें 10 दिन के लिए जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में जो केसेस है उनको सभी बूथ पर डिस्प्ले करना है, तो जिसकी डेट आज रात मिडनाइट तक 13 तारीख तक की है, तो उसके अगेंस्ट में कुछ क्लेम्स ऑब्जेक्शन मिले थे, तो इसलिए हमने इसको जो है आगे 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया है. बट अदरवाइज हमारी तैयारी पूरी है. हमारे जितने आज तक के क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस थे और जितने भी नोटिस थे उनका डिस्पोजल 100% हो चुका है और हम कल या परसों में जो है कमीशन से फाइनल रूल पब्लिकेशन के लिए परमिशन मांगेंगे और उसके बाद में जो हमारा ड्राफ्ट वर्जन प्रिंट होगा उसके बाद प्रोसेस चालू है और हम 21 तारीख को अपना फाइनल रूल पब्लिश कर दिया. आम्ही जे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ गोवा आसा तांचे कडेन उलोवप केलें, तांच्यांनी सांगलें जरी हो फायनल ड्राफ्ट आयलो आसत तरी जर कोणाचें नांव डिलीट जालां अशें दिसता जाल्यार तेकाय ते प्रोविजन आसा की ते परत एड करपाक 30 दिसांचो टाइम सुद्धा ताका मेळटलो. अपील का प्रोविजन है. अगर किसी मतदाता को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से कट गया या नहीं आया है तो 30 दिन के अंदर वो DEO को अपील कर सकता है और उसके बाद DEO के ऑर्डर के अगेंस्ट में 30 दिन तक CEO के पास अपील का प्रोविजन है. तो अपील का प्रोविजन है और वैसे भी जो कंटिन्यूस अपडेशन होता है उसमें फॉर्म 6, 7, 8 तो बाद में भी कभी भी भरा जा सकता है. पार्ट ऑफ द सेंट्रल ॲक्ट आमचे विचार ऑलरेडी आम्ही मांडून पुढे धाडपाक घेतिल्ले आसा. वी नीड आम्ही दिल्ली वतल्यान वी विल टॉक टू युनियन मिनिस्टर फॉर IT. The whole thought process was very clear why we are doing it on the social impact of children under 16. That does not talk about educational tools like Google and Bakiche, but talks about things which social handles which normally divert the attention of a child, which has become quite a challenge from psychological risk point of view, from social risk point of view, and from cyber security risk point of view. हे सगळे पळयले जाल्यार 16 वर्सांच्या भुरग्यांक कशें करप हाज्या खातीर एक ल्हानशी टीम तयार करपाचो आमचो प्रयत्न आसा अलॉंग विथ द गव्हर्मेंट, वीच वील इन्क्लूड द एकेडेमिया, वीच वील इन्क्लूड द पार्ट ऑफ द पॅरंट टीचर्स फॅकल्टीज टू सीट टुगेदर अँड हॅव अ अंडरस्टँडिंग डेलिबरेट डिस्कस आनी मागीर तो रिपोर्ट तयार करून ताजेर आमी सेंटरा कडेन उलोवन वी वील एन्श्योर की लॉट ऑफ स्टेट्स अँड कंट्रीज हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड मुवींग एज फार एज वर्ल्ड इज कन्सर्न. आनी म्हाका दिसता इंडिया वेन वी आर टॉक अबाउट विकसीत भारत, if we need to create this level of youth in that manner जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो थोड्यो गजालीचेर लक्ष दवरपाची गरज आसतली. ताच्या खातीर ह्यो गजाल्यो ह्या दिसांनी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट जाली की आमी फुडले विचार मांडून वी वील टेक इट. कितें करपाक जाय कितें ना एकटो रोवन खावटो डिसायड करूंक शकना. वी वील हॅव टू टेक द इनपुट्स ऑफ द एकेडेमिया. इफ द थॉट प्रोसेस इज व्हेरी क्लियर वी हॅव टू बॅन फॉर चिल्ड्रन टू गीव देम अ प्रॉपर थॉट. त्या टायमार त्याच टायमार गोवा युनिव्हर्सिटीक आमी लेटर बरयलें. तेच्या बरोबर आमचे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड गव्हर्मेंटाचे इन्स्टिट्यूशन एका दोगांयकूय लेटर बरयल्ली. आज पासून गोवा युनिव्हर्सिटीन आमकां तेजो रिपोर्ट दिवंक आनी त्यांच्या सांगण्या प्रमाणे त्यांच्यानी जेन्ना पब्लीश केले तेन्ना पॅनीक जालें लोकां बरोबर. लोकांनी पॅनीक केले. आमी सोमते तांकां लेटर बरयला तेच दिसा गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बरयलें. तेंच्यांनी मिरामार आनी तितके एरियेक आपले रिसर्च केलो आनी थंय दाखयलें की बिलो डिटेक्टिव्ह हे आहा म्हणजे मायनसान मॅटर आहा. सो नुस्त्याच्या पोटान म्हूण जावं कितूनच मॅटर म्हणटा ते ना. आनी जी तेंच्यांनी स्टडी केल्या ती म्हाका दिसना ती बरोबर आहा म्हणून, कारण ती स्टुडंट आसतले हे केल्ले स्टडी करपाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान केली. तेंच्यांनी आमकां जवळ जवळ 5 वर्सां 2021 to 25
ह्या माध्यमांची सगळी हिस्ट्री दिली आणि हिस्ट्री बरोबरच ह्या स्पेशली आता आम्ही लेटर बरयल्या उपरांत परत त्यांच्यानी रिसर्च केलो तेजेर दाखयलें की सगळे खंयचेच मॅटर नुस्त्याच्या हितून हे जायना दिसना आणि ते क्लियर आहा. थंय नुस्तें मारपी हा ट्रेडिशन नुस्तें मारपी कितकीशीं वर्सां डिकेड्स आणि ते फामाद रांपोणकार बीन आणि त्यांच्या धंद्याचेर खंय तरी एक आळा येतालो. कित्याक कारण कितें तें आमकां कळोंक ना अशें जालां म्हणून. पूण आता आमी लोकांक सांगूंक सोदता की आमची गव्हर्नमेंट एजन्सीन आमचे डिपार्टमेंटान एक क्लियर कट दिला की थंय कांयच ना, इट्स अ नेगेटिव्ह रिपोर्ट. तरी आमी ती रिस्क घेनासतना आमी परत गोवा युनिव्हर्सिटी रिमांयडर धाडटले परत आनी एकदा आणि कन्फर्म करतले कारण आमकां लोकांची लायफाची सेफ्टी करपाक जाय. The District Consumer Disputes Redressal Commission, South Goa has issued a bailable warrant against Bhavish Agrawal, the CEO and founder of Ola Electric Technologies Private Limited. The order comes after Agrawal failed to appear before the commission despite a prior notice issued in January. The warrant directs the PI of one of the police stations of Bangalore to arrest Agrawal and produce him before the commission in Margao. However, it is a bailable warrant. Agrawal may be released if he provides bail in the sum of 1,47,499 rupees and a surety of the like amount, and if he undertakes to appear before the commission at next date of hearing. The warrant stems from a consumer complaint filed by Pritesh Chandrakant Dhari against the electric vehicle giant. According to the court documents, the commission had issued a notice on January 28, 2026, directing Agrawal to personally appear for clarification on February 4th. Despite the notice being served, neither Agrawal nor an authorized representative appeared during the proceedings. The commission has noted that an advocate was present for the company, but the advocate submitted that he had no instructions regarding the specific appearance of the CEO. The matter has been adjourned for the personal appearance of the CEO and for further arguments for 23rd February. Mukesh Kumar for Prudent.